सृष्टीतल्या जिवांक 50% प्राणवायू दिवपी आणि अब्जांनी लोकांची उपजीविका चलोवपी दर्यो प्रदूषण आणि पर्यावरण बदलाक लागून त्रासांत आसा। गोंयचो दर्यादेगांची झीज आणि टार बॉल्स व्हांवून येवपाचें प्रमाण बरेंच वाडलां। सरकारी यंत्रणा आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी सारकेल्यो संस्था अभ्यास करता, मात दर्याचेर आयिल्लें संकट कांय थांबपाचें नांव घेना। पळयात हो रिपोर्ट। दर्याचे तापमान दिसान दीस वाडत आसा। ग्लोबल वॉर्मिंग आणि पर्यावरणात जाल्ले बदलांक लागून दर्यांतले उदक ल्हव ल्हव जमीन गिळपाक लागला। गोंयच्यो दर्यादेगो झिजाक लागून व्हड संकटान आसात। नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी सारकेल्यो संस्था हाचेर अभ्यास करतात, मात दर्याचो इबाड थांबना। सरकारान आतां दर्याची झीज थांबोवंक पावलां मारपाची वेळ आयल्या असो इशारो नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचो संचालक सुनील कुमार सिंगान दिला। You see, sand means coastal erosion will so much that it can even remove the building also. So we have to protect the existing building. So for that they try to do the measure, because coastal erosion is a big problem because sea level is increasing. So it is going many places where it was not supposed to go. So in that case, the government has to take measure for that. फकत दर्याची पातळी न्हय जाल्यार दर्याचे प्रदूषणय व्हड संकट जावन गोंया मुखार उबें जाला। गोंयच्यो दर्यादेगो पाड करपी टार बॉल्स ही गोंयच्या पर्यटन उदरगतींतली एक व्हड आडमेळी जाल्या। दर्यादेगांचेर येवपी ह्या टार बॉल्साचे उत्पत्ती स्थान सोदून काडपाचें काम NIOन सुरू केलां अशें संचालक सांगता। Tar ball is coming, means the oil spill. So still we are trying to see from where they are coming. So tar ball trying to locate their location from where they can come. So there are many sources for that. Tar ball, of course, is not good for the ocean, because first of all, immediately it will impact the tourism, because beaches will be filled with the tar ball. So it is not a healthy condition. But at the same time, it will also impact the ecology. So we are trying to see from where they are coming and trying to locate the source, and some success we have got in that sense, but more work we are trying to do that. सृष्टीच्या निर्मणेसावन दर्यो सृष्टीतल्या लोकांक 50% प्राणवायू दिवन जिवो दवरता। प्राणवायू न्ही उपजीविका दिवपी दर्याचो इबाड थांबोवप हें मनीस जातीचें कर्तव्यच आसा, कारण दर्यो उरलो जाल्यारच मनीस उरतलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।